स्टुडंट श्रीधर शेर्लेकर हानी बेझंट इंग्लीश स्कूल हायस्कूल आसून आयल्यांची सगळे नाव कसं तुगेलें? म्हजें नांव श्रीधर शेर्लेकर. हांव CFL तो फर्स्ट PU करता सर. हांव PCMS घेतला. म्हळ्यार तुवें विज्ञान सब्जेक्ट घेतलें. विज्ञान वय सायन्स. वय सायन्साक तूं कित्याक चड आकर्शण जाली? म्हटल्यार हांव 9th-10th फावंडेशन कोर्स पुरो करता आशिल्लो. त्या इंट्रस्ट आयला फिजिक्स मॅथ्स सारी ताकाच हांव सायन्स घेतला. तवळी आनी मुखारसून फिजिक्स आनी मॅथ्साचे चड केंद्रीकृत सब्जेक्टा भितर तूं मुखार वचचे उद्देश तुगेलो. वय तांतूं दोनीन पयलीं खंयचें चड? चड म्हळ्यार म्हाका मॅथमॅटिकल फिजिक्स चड इश्ट. म्हळ्यार तेंतू आमी मस्त थियरी करनाची मॅथमॅटिकल प्रूफ्स दिता फिजिक्सांत. हांगा आमकां गोत ना ते सांगता की व्यत्यास तूं मॅथमॅटिकल फिजिक्स म्हळ्यार कसं न्हय? मॅथमॅटिक्स फिजिक्स म्हळ्यार तुमी म्हाका ह्या फॅन थियोरेटिकल फिजिक्स म्हळ्यार तें कशी वर्क जाता केन्ना वर्क जायना त्या पुरा आमी तुमकां मॅथमॅटिक्स करून दिता. म्हळ्यार इंग्लिशार सांगता सांग सांगा तें तंत्र ना. टेकिंग क्लू फ्रॉम दॅट कॅन यू क्रिएट समथींग एब्सोल्युटली न्यू ओके which we still don't know, for example? Fine. I'll take fan if you want. Now, usually you take a rotating object, people will be like, they just translated motion. That means you have only motion along a XY plane. That rotate jatas. There is a much I am asking absolutely new thing. A new Can thing. you create something new which we still don't know? Can you dream of something? Well, Does your imagination has that wings of to go? that depends on what you're asking me. I am asking the same thing. आता आमकां फॅन आमकां गोत्ता आसा, आमकां रोटेटर ब्लेड्स ऑफ द हेलिकॉप्टर गोत्ता आसा. वय हें आमकां दोळ्यांत राव दिसता. Have you thought of anything which we still don't know, but there is a concept somewhere in your physics? This is something I've thought of. Billiard table antu. Billiards table antu. एक ball आमी strike करता. त्या एक path follow करता. It has like many trajectories that it can follow. But if you take the reflection of the billiard table, it'll just be a straight line. Go on taking the reflections, you'll get a straight line, and if you roll that reflection and close it, it'll be a loop. वय तें तुगेलें थियरी ऑफ द इन दीस फिजिक्स. वय आमकां इन प्रॅक्टीस ताच्यान कसलें बेनिफीट घेवचें जायत मुखावेल जनरेशनाक? म्हळ्यार तें What is that? You can use it in string theory. What is the use of that? म्हळ्यार आमकां कोणाक वच ना. म्हळ्यार how a universe actually works. That's fine. That's much better, न्हय? वय How universe actually works म्हळ्यार we can get a concept out of that. Yeah. How old is the universe? I am not actually sure of the number. How old is the earth? I don't remember the actual number. You don't remember. Could it be 500 crore years or 5,000 crore years? म्हाका ना, you are nearer the subject. हांव शिकिल्लें कितले 50 वर्स म्हाका फिजिक्स शिकिल्लो. Not that old. पण आतां एक क्वेश्चन तुका आनी मुखारसून खंय गेल्यार निमगोत तसलें एक क्वेश्चन. Yeah. टेल मी वॉट आर युअर स्ट्रेंथ्स? Well, my strengths, well, I'll start with my weaknesses, then I can go to my strengths. My weaknesses,
weakness is it's hard for me to communicate. Like I can work alone, but it's hard for me to work with others. I have stage fright. My strength is I can talk, like I can give a speech, I can give it in a good way. I can, if I have an idea, I can present it properly. Why? Why? कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणून ऐकायला होतो ताजे प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो आपले वी हॅव गॉट 2 पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ दॅट हांगा म्हाका एकलो नरसिंह प्रभू म्हणून बसला आनी ती आज निर्मला ट्रॅव्हल्साचे ओनर कळ्ळें आज मॅनेजींग डायरेक्टर जातो सो ती तुमगेले आनी तुगेले तुका 1-2 तुगेलें इंटरेक्शन आसतालें. Sorry, first of all, late join jalal nimit, maybe I have to still pick some cues from the rest of them to ask you questions. But before that, तुम्ही at second PUC asachi. First PU. First PU, sorry, okay. So तुमका सॉफ्ट स्किल्स म्हळ्यार आतां प्रेजेंटेशन करचें पुरा स्किल्स कितले इम्पॉर्टंट म्हूण दिसता एक एज्युकेशन. तुमी आतां फर्स्ट PUC पावले न्हय, सो तुमकां आतां प्रेजेंटेशन करता आतां तुमी वेरी कॉन्फिडेंटली युआर हियर ऑन स्टेज एंड युआर आस्किंग, you know, you're responding, but how important is it to you, you know, एक सॉफ्ट स्किल तुमका कोर्स जो और तुमके कोणी शिकयता जाल्यार और शिकयला जाल्यार how important is it to you, or how has it made a difference to your personality? Well, first of all, after you finish your PU and after you finish your graduation, the first thing they ask you in your interview is not your marks, not like your academics. It's how you pick yourself up in life. खंयचे गांव म्हणाल तुगेलो? Mangalore. मंगळूरच. Why? आतां काही आमगेले हांगा कर्नाटका भितर कोंकणी शिक्षण चलतस ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೂ ಕೃಷಿ ಚಲ್ತಾ म्हणाल कसले ಗೊತ್ತಸ್ಕಿ खंयचे क्लास आस म्हणून ಗೊತ್ತಸ್ಕಿ 6-7 आमगेले स्कूलांत 6-7 तंक आसच. खंयचे स्कूल? बेसेंट कन्नड मिडियम अंत. कन्नडा मिडियम स्कूल. हां बेसेंट. वय आसवती. वय चलतस. जत्तस. खंयचे क्लासाक? 6-7 आतां स्टार्ट केला म्हळ्यार 8-9 तांणी पुरा हिंदी घेतला. आमकां त्या चान्स ना आशिल्लो कोंकणी घेवच्याक. म्हळ्यार ते आतां नाशिल्ले प्रारंभ जायनी रिसेंटली स्टार्ट केले. आनी पक्कन कसं एक ऑपॉर्च्युनिटी घेता प्रयत्न करता की आनी मुखारी मुखार म्हाका चान्स मेळना मोस्टली. ना मेळूं आस डिग्री तस MA तस पोस्ट ग्रॅज्युएशन आस त्या कोंकणी लँग्वेजान पोस्ट ग्रॅज्युएट करचें. वय कोंकणी म्हगेलें इंट्रस्ट सायन्सान तूं. हां तागेलो प्रश्न तो न्ही. कोंकणी अध्ययन करूं मेळ्ळ्यार एक चान्स मेळ्ळ्यार तूं करच्याक तयार आसा. वय रेडी आसा. इट बी लायक लर्निंग कोंकणी इन अ न्यू वे. गुड. नाही इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ खंयच्याय स्ट्रीम असल्यार ताणी MA करूं जाता. तागेले इंट्रस्ट दॅट मॅटर्स म्हणचे हांव तितलेच. ओके थँक्यू धन्यवाद. थँक्यू. नेक्स्ट स्टुडंट आर अमृता पै, कॅनरा हायस्कूल. कसलो क्लास ते? खंयचे क्लास? At the first PU. At the first PU. आत फर्स्ट PU ते. ओके. अमृता पै तूं. Right. आमी हे GSB सेवा संघ म्हणून संस्था आहे ना हे करचे हो कार्यावळी या खंयचे कार्यावळीक तो केन्ना आयला की ना म्हळ्यार ही कोंकणी मान्यता दिवसान ते साधना बळग तांगेल पुरा मस्त नाटक आनी आमी करता आशिल्लीची. प्रश्न नेर मी गेलो हांगा तूं खंयचे कार्यावळीक आयल्या जाय ना हांगा येयन खंय येयली ते तुका कोंकणी कार्यक्रम हो निमगितलो. सो हे संस्थेन शिक्षणा खातीर कसलें दिल्लेलें तुका गोतस की तुका खबर आस की ताजें हो संस्था आस म्हणून गोत आशिल्ली की असं म्हळेल गोत आशिल्लें. एक वेळा मी सिविनायक हॉल आयिल्यांची म्हळ्यार कोंकणी भाशे वयरी मस्त कॉम्पिटिशन्स जाता आसता तेन्ना तूं तेन्ना आयल्या आयल्या ह्या जाग्यार आयिल्लो आसता. वय हां व्हेरी गूड. आतां तूं कसलो सब्जेक्ट घेतला? हांव कॉमर्स घेतला. कॉमर्स घेतला. तूं कॉमर्साक चड एट्रॅक्शन कित्याक? ना म्हाका सायन्सार एक्चुली चड एट्रॅक्शन आशिल्लें
मात्र म्हाका मागीर इंजिनियरींग आनी करच्या म्हाका दूर दूर वचपाक जायना ते एक म्हाका ड्रॉबॅक जाला आनी म्हाका मेडिकलान तूं मस्त भंय आसा तेवे म्हाका ड्रॉबॅक जालें मागीर म्हाका बेस्ट कशें दिसलें म्हळ्यार हांव CA ऑप्ट करुया म्हण दिसलें म्हाका मॅथ्स रिलेटेड अकाउंट्स तांतूं पुरो मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें तज्यान हांव BSBA म्हणून सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्ट केलें. आता तू कॉमर्स घेतला वय CA चार्टर्ड अकाउंटंट मात्र की यू नो सम अदर कोर्सेस आर देयर कॉस्ट अकाउंटंट कंपनी सेक्रेटरी ना सद्या मिगेल गोल CA वयर फोकस केला मागीर M.Com आफ्टर B.Com M.Com म्हण केला मात्र मेन अशें CA. ओके म्हळ्यार देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर कंपनी सेक्रेटरी अँड कॉस्ट अकाउंटंट टुडे द मस्त उण लेक गांवांत तूं सो दॅट इज गिव्स अ बेटर स्कोप इन युअर लायफ रादर दॅन बींग अ नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटंट रायट. येस. तू कॉमर्स वगैरे कॉन्सन्ट्रेट करतस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पेटंट राईट्स म्हणून तुम्ही ऐकलाच की कॉमर्स एंटर जाताना पेटंट कॉपीराइट्स पुरो आयकलें नाही ताजे विशीं कसले माहिती मेळत की आमकां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून कसले पेटंट रजिस्ट्रेशन ताजें बेनिफिट्स कसले कॉमर्स शिकल्यार ताजे विशीं कसले सांगू साध्यस की पेटंट रायट्स म्हळ्यार आतां आमकां तांणी नॉलेज दिला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान तितलें आमकां तांणी सांगिल्लें ना बट पेटंट्स युजली कसं म्हळ्यार आमगेल्या कंट्रीक बिजनेसान ते मस्त हेल्प करता आमकां ग्लोबली आमकां बिजनेस करूं साध्य नासल्यार आमी पेटंट्स मूलक वी कॅन गेट इन टू ग्लोबल बिजनेस दॅट इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ पेटंट्स कॉपीराइट्स ताजे पुरो. आता पळय खंयचेय एक विशय आमी आलोचन करतना ताका आतां तूं सांगलें चार्टर्ड अकाउंटंट जावं इट इज अ व्हेरी नायस डिसिजन बट ताका आमगेल प्रकार कशें म्हळ्यार फोकस जावं आतां B.Com जाल्लें मागीर तुगेलें एफर्ट पावनी तूं CA वचे बदला M.Com गेल्यार तुका कंप्लीट तुगेलें पाठ चुकला म्हणून जाता सो तें कसं म्हणटा म्हळ्यार आमी विकनस म्हणटाय एक कॅन्डिडेटाल विकनस आयचे रेटारी एक कॉलेज आमी तरी B.Com फायनल इयर जालें கூட नेक्स्ट क्लास वचूं बसची कसं म्हळ्यार M.Com ताका एंट्रन्स एग्जाम वयना MBA म्हणजे ऑल इंडिया लेवलाचें वयना अबाउट 60,000 M.Com ग्रॅज्युएट्स आर कमींग आउट इन कर्नाटका ओनली ताजे खातीर हांव तुका सांगचें तुगेलो फोकस पळय CA म्हळ्यार CA जावका तूं खंयच्या कारणाक तुगेले विकनस आनी भितर M.Com जेवचें न्हय कित्याक म्हळ्यार CA 5% आनी ताका स्कोप M.Com ना ताजे खातीर हांव तुगेलो तो विकनस निमगीतस एकल्याक स्ट्रेंथ निमगेलें वेदर यू हॅव दॅट गॉट दॅट विकनस टू डायवर्ज फ्रॉम युअर मेन फोकस युअर फोकस इज गुड यू शूड बी अ चार्टर्ड अकाउंटंट maybe some 800 chartered accountants are coming out in Karnataka state. ना सर म्हाका मिगेला एम हांव फोकस करतास हांव मिगेला कोचिंग आनी स्टार्ट करतास सो माय गोल इज आतां CAची हांव डायवर्ट जायना B.Com जत्तरी बिनी म्हाका टायम स्पॅन म्हळ्यार डबल डिग्री खातीर हांव M.Com म्हणतास. म्हगेले एक सानो क्वेश्चन आसा ಕಾರ್ಕಳ धर्मस्थळ श्रवणबेळगोळा एक जिना धर्माचे देव नागडोरा बिलस ताका आमी कसं म्हणटाची आमच्या गेल्यांनी गोमटेश्वर नाही गोमटेश्वर कन्नडानी आमी एक सांगचे एक वाट पुस्तक गोतस की गरकड उलोवच भाशेरी गोमटेश्वर म्हळ्यार कन्नड येत ते गुम्माडो म्हणटा करेक्ट वाय हां तरी आमकां आनी श्रवणबेळगोळा गोमटेश्वराक आमी केलो पटी कोट करताचे कोंकणी उलयतना खंयचे की एक पुरावे खातीर तें कसं म्हणून गोतस की आमकां आनी ताका कसो संबंद म्हणून सांगून श्रवणबेळगोळ गोमटेश्वराले ते बरप ते कसं लायक आमी कोट करताचे म्हणून एक तूं सांगू येता की गोतस की हय हांव सांगलें तुका एक स्टेप मुखारीचे आमकां लाव गोतस की खंयचे खातीर म्हणून ते बरयलेल्या खातीर वय वय खंयचे खातीर म्हणून कसं बरयलां म्हणून गोतस चावंडरायान बरयलेलें व्हेरी गूड बारीक गोश्ट जाली म्हाका वय समा वय वय ते असं नवय
ताचे बद्दलची कितू आनीक हेची स्टडी करी पुरसो आसतना कसा लेका हांव सांगलें म्हूण सांगून आनीक एक जिगस ताची केची हांव सांगना म्हणजे डॉक्टर माम सोडा म्हाका सांगूक ठीक आहे ओके धन्यवाद. थँक्यू. नेक्स्ट स्टुडंट जे सत्यप्रिया भट चिन्मया हायस्कूल. म्हगेलें नांव जे सत्यप्रिया भट्ट हांव फस्ट PU शिकतास. खंयची स्ट्रीम म्हूण आसा? हांव BSBA कॉमर्स. तुका खंयचे ललित कलेंत उमेद आसा? ललित कला. ललित कला म्हळ्यार कळना खंयचो फायन आर्ट्स म्हण ना म्हाका म्हळ्यार ह्या लेक्चरर जाव काम. नाही नाही हांव तुगेले उद्देश निमगेलो न्हय. हय कळ्ळें. तुका ललित कलेंत उमेद आसा. ललित कला म्हळ्यार फायन आर्ट सांगलो ना ताणी पण खंयचे एक फायन आर्टांत तुका उमेद आसा. काय ना. तूं कसल्यान तुजी वांट गेला स्कुलाचे कार्यावळींत? स्कुलान वेगळी कार्यावळ चलताची. वय अशी अशें बरोवचें आं एसे कॉम्पिटिशन्स वा कल कल म्हळ्यार कसं ना त्याचे खंयची खंयची कल तुका एक अंदाज आसा? तूं आमी स्कुलान शिकतना ते आमी एक 10th स्टँडर्ड जावन येतना आमकां एक थोडे कलेची एक आयडिया आसता खंयची खंयची कल आसताची. म्हळ्यार म्हाका इंट्रस्ट म्हळ्यार तुगे ड्रॉइंग्स करता मागीर चित्रकला म्हणटाची. उलन वर्क्स पुरा उलन 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 तांणी ते एम्ब्रॉयडरी येता. एम्ब्रॉयडरी न्ही हां त्या उलनान तूं करचें. उलनान तुजी करचें. वय तांतू पुरा तो ललित कलेन भितर तुका थोड्याची चित्रकलेंत उमेद आसा ड्रॉइंगाची. वय तूं कसले कोणाले विशेष चित्रकला पळयलास की? तशें म्हणून ना हांव म्हळ्यार अशी म्हाका ड्रॉइंग पळोवन करची तितलेची म्हळ्यार करता ड्रॉइंग्स पुरा. तूं कसलो केला चित्रकला? म्हळ्यार अशीची सिनरी. सिनरी केल्या तूं? आनी तूं खंयची सिनरी आवडटा? म्हळ्यार आवडटा म्हळ्यार लागता रूच दिसता लायक दिसता बरें दिसता. तूं खंयची एक सिनरी केल्या तूं खंयची सिनरी केल्या म्हण हांव निमगेल्यार तूं म्हाका कसं सांगता? म्हळ्यार तुगेले चित्रकले विशय तुगेले थोडे भासाभास करुया म्हणून तुगेल्या कसं शिकूया चित्रकले बघया म्हणून. सिनरीन म्हळ्यार नेचर ट्रीज सन. होय सैम्य सैम्य म्हणत तुका सैम्य म्हळ्यार नेचर. कोंकणी भाशेर सैम्य म्हणून म्हळ्यार नेचर प्रकृती तूं सांगिल्लें सम प्रकृती भितर कसं तूं हिमालय चित्रकला करता की समुद्र करता? समुद्र म्हळ्यार ब्लू कलर वॉटर ना. वय ते स्नो कलरची धव येता. वय म्हळ्यार ह्यांत भितर तूं खंयचे वेळा लागता खंयची अभिरुची आसता? तशें म्हूण कसं ना. खंयचे ना खंयचे तुका मन आयन करता? वय मनानी मोबायलान तांणी फोटो आसतना वा मोबायल पळोवन करता? मोबायल पळोवन. तूं सगळो दीस मोबायल वापरता की? सगळो दिवस म्हण ना प्रिपेर अशी वापरता. खंयचे खंयचे रूप खंयचे अपरूपांत? अप्रूप अशी पळय कसन जो वर्क असल्यार तशें पुरो वापरता. तुका पाठ आनी हाजेर मोबायलार येताचे की? पार्ट वय ಸ್ವಲ್ಪ टीचर्स घालताचे आतां म्हळ्यार कॉलेज आनी स्टार्ट जाला ना पुढे जाल्यार ऑनलायन क्लासेस आशिल्ले थोडे आसता. वय ऑनलायन क्लास आशिल्ले आतां ऑनलायन क्लास ना ऑफलायन थंयच वचून कर. शिकवणान तुका ऑनलायन चड लायक म्हण दिसता की थंय वचून थंय वचून लायक जाता म्हळ्यार आतां फस्ट ना फस्ट PU म्हणटा कोणाले गुर्तू ना कसं ना सो अशी फ्रेंड्सांनी करत नवे नवे फ्रेंडशिपा खातीर शिकवणा खातीर शिकवणेंत म्हळ्यार ऑनलायन मातशें नेटवर्क इश्यू आनी जाता मध्य मध्ये टेक्निकल आमकां टिचरान सांगेल पाठ कळना मध्य स्टक जाता. सो शिक्षकान नेर केल्यार लायक म्हण दिसता तुका? वय नाजाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता मागीर आतां आमगेलो ऑनलायन आतां फूल पोर्शन कंप्लीट जावन आशिल्ल्या सो ऑफलायन. आतां पळय तूं एक जिवनांत तूं एचीव कोरता म्हण लिखिल्लें तें कसलें येदोळ तें जायना अशें आशिल्लें की
ना ना हांव कॉमर्स घेवका म्हणलें केला म्हळ्यार सायन्स म्हाका म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता आशिल्लें नाही अदर तू लेक्चरर जावका म्हणून शिकतास लेक्चरर जॉब कसा लागता जॉब इजी म्हण की जॉब इजी मेळता म्हण की इट इज अ कंटेनमेंट अपूर म्हाका तांतू वॉट मेड यू गो फॉर लेक्चरर जॉब म्हाका टीच करचें इश्ट ताचे खातीर टिचींग करया म्हणून टीचर म्हण आशिल्ली मागीर मातशें जाणांनी म्हणलें टीचर नाका लेक्चरराक पळया म्हणून सो मागीर हांव लेक्चर टिचींगा न्हू दोनींतूय वय त्या सकयल तितूय बट यू हॅव टू डू M.Com and then PhD also. You are ready for that? ते आनी कितें करनी आतां ते आनी B.Com जायना मागीर पळया म्हूण अशें दवरला नाही बट आतां सरान म्हणल्या वरी आतां तूं प्रोफेसर जो लेक्चरर जावपा जाल्यार मोस्ट प्लेसीस PhD जाय जाता अगत्य आसा एस्पेशली वेन यू आर टिचींग हायर म्हळ्यार ओल्डर स्टुडंट्स कॉलेज स्टुडंट्स तशें आसतना तूं आतां कॉमर्स घेतिल्यार लेक्चरर जावका म्हूण बट ताका आतां रिक्वायरमेंट चडला सो तशें तुगेले इंट्रस्ट चोडका न्हू सो आय थिंक तशी सर म्हणटा सर तुका एक चान्स शिकोच चान्स मेळका जे तूं तितलें शिकूका पडटा सो तूं तितलें गोल ओरिएंटेड आसवा आवय आस तशी दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वय आणि आता मी पेपर मॅगझिन्स पळय येता न्हय वय तांतू हांव इंग्लिशान सांगतास कसं म्हळ्यार वीकली फोर्टनायटली मंथली हे आमी आमच्या गेल्यान कशें सांगू येता वीकली फोर्टनायटली मंथली मॅगझिन्स बूक कसं नाही असचें पुरो खंयच्याय भाशेन बट ते वर्ड कशें सांगू येता म्हूण वाराक वाराक म्हळ्यार वाऱ्या वता ना युअर अटेम्प्ट इज गुड बट आनीक हां वारे सोडी विंगड नेक्स्ट मासीक मंथली मासीक येस ओके घेवया सध्या आनीक एक सुपर फायन आसा असो घेवया मासीक आनीक फोर्टनायटली ना ओके धन्यवाद थँक्स नेक्स्ट आमगेल स्टुडंट के सुष्मिता पै कॅनरा हायस्कूल उर्वा सगळ्यांक नमस्कार म्हगेलें नांव सुष्मिता म्हणून हांव आतां फस्ट PU सायन्स घेतला PCMB कॅनरा कॉलेजांत मुखार कसं शिकूका म्हूण इंट्रस्ट आसा म्हाका आतां नेक्स्ट मेडिकल फिल्डां वचका म्हूण इंट्रस्ट आसा ओके सो तुका मेडिकल फील्ड मस्त इश्ट वा यू वॉन्ट टू वय तांतू कसलें स्पेशलायझेशन तुका कसं करका म्हणून इंट्रस्ट आसा की ताजे वयल शिकूका ना आतां MBBS जातरी MBBS आतां करका म्हण लेकला नेक्स्ट हायर स्टडीजाचे आनीक डिसायड करनी जे कसलें एक कसं म्हणचें मनांत कसलें एक एक मना आसता. एक आसता सपन म्हाका आसता. एक इंट्रस्ट ह्या एक पर्टिक्युलर एरियान तूं स्पेशलायज म्हाका करता रेडियोलॉजिस्ट जावका म्हण ओके रेडियोलॉजी दवाखान मन आसा तूं दिसा एक पटपणी प्रार्थना करता की म्हळ्यार अशी नेर प्रश्न मेगेलो वय दिसा एक पटपणी प्रार्थना करता की वय करता केन्ना करता सकाळी सकाळी करता तूं प्रार्थना कशा खातीर करता मुखारसून म्हाका शिकवणेक मन म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्शन आसन अशी तांतू गोला वेळ कॉन्सन्ट्रेशन करच्याक मन दी म्हणून ने प्रार्थना करता तुका तें प्रार्थना केल्यार तें डिस्ट्रॅक्शन येनातील रावता तुवें म्हळ्यार आमगेल मन कंट्रोलांत आसका आमगेल व्हेरी गुड सो तें प्रार्थना म्हळ्यार तूं कशाल करता तें डिस्ट्रॅक्शन येना तशें करच्याक म्हळ्यार आतां तुगेले येद्रा कोण की रामचंद्र की कृष्ण की गोविंद की कोणाला की फोटो आसता वय वय तुगेलें मन थंय दवरता की प्रार्थनेंत वय थंय दवरता तशें केल्यार तुका मन घट्टी जाता म्हूण दिसता वय हांव एक सांगता हांव प्रार्थना करतना ते येद्रा कसले फोटो आसा की ना की हांव भितर पळयतां मना भितर पळयता म्हाका ताजें चड शक्ती मेळटा म्हूण दिसता तूं कसं म्हणटा वय दोळ मुचून प्रार्थना करता हां दोळ मुचून प्रार्थना करता पळय दोळ मुचून तूं न्ही जाल्यार दोळ मुचून करता पुरो गोविंदा करतना आमकां मनांतू एकलो देव आसता न्हू हां आमगेल्या मनांत एक देव आसता वय
आमी तागेले ध्यास केल्यार एक तागेलें ध्यान केल्यार चिके कॉन्सन्ट्रेशन वय. चिक बर आसता अशें म्हूण दिसता वय. गुड कसा न्ही ब्रेन ड्रेना विशीं आयकला हांवें तुवें ब्रेन ड्रेन म्हणून ना ओके तशें जाल्यार तुका दुसरें क्वेश्चन निमूया एक विद्यार्थीक एक मेडिकल जावंक जाल्यार मेडिकल स्टुडंट जावंक जाल्यार तागेले फोकस कशें आसूं आनी कसं नमनेचें प्रिपरेशन जावं म्हूण तूं लेखता फोकस म्हळ्यार तागेले स्टडीसान तूं ताका फोकस आसूं का विंगड कडेन डिस्ट्रॅक्शन आनी आशें मन विंगड कडेक म्हळ्यार एक पाटी म्हाका भोंवन येवका त्या करका म्हण तशी मस्त आशें जाल्यार थोडे फुल्ल शिकवण म्हूण आशें थोडे प्रॉपर बॅलन्स आसूं का म्हणचे कितले जन स्टुडंट जाल्यार ललित कलेन तूं हुशार आसताचे तांणी डान्स म्युजीक तांकां पुरो इंट्रस्ट आसाचे कितले जन त्या सायड बाय सायड कोर न्हूची मेडिकल आनी करतल जनय आसाची म्हाका गोत्त आसा सो तूं तांगेले एग्जाम्पल घेवन तसो इंट्रस्ट आशिल्ले चेडवांक कसं म्हणटा म्हळ्यार आतां फुल्ल तांतू म्हण आशें थोडे शिकवणेन ते आमगेले मन आसूं का फुल्ल तांतू कोण बसला एकडचे आमगेले आमगेले गोल कसो आसा ताका वचचा जायना आतां एक मेडिकल फील्ड म्हणटना जनान लेखची कसं म्हळ्यार संवहन म्हळ्यार उलोवचें कम्युनिकेशन म्हणटाचे ते कम्युनिकेशन इज नॉट इम्पॉर्टंट म्हूण लेखताची म्हळ्यार डॉक्टर नव्हे कम्युनिकेट कसो कोरका म्हूण बट इन फॅक्ट डॉक्टराक आसूं तितले कम्युनिकेशन स्किल्स दुसरे आसूं का म्हूण ना बट ही नीड्स द मॅक्सिमम कम्युनिकेशन स्कील टू कम्यूट टू द पेशंट सो ताका प्रिपरेशन तूं सांज सुकून कोरका पडटा सो असल तुगेलें कसलें प्रिपरेशन आसा गी म्हळ्यार आतां कम्युनिकेशन स्कील मस्त इम्पॉर्टंट जाता आतां एक चेडू आमगेले एक चेडू डॉक्टरार आयला म्हळ्यार आमी कशी उलयताची ताजे ते डिपेंड जाता आमी चंद कोण ताका उलयल म्हळ्यार तेची तो त्या चेडू अर्थ समजता खुशयेन तूं तशें आमी कशी उलयता तें मस्त इम्पॉर्टंट जाता एकले डॉक्टराक कम्युनिकेशन स्कील मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार डॉक्टरान कन्विन्स कोरका पडटा पेशंटाक अर्थ कोरोवच्याक एक्सप्लेन कोरोवच्या तागेले सब्जेक्ट सायन्स सब्जेक्ट एक लेमॅनाक एक्सप्लेन कोरोवका जाल्यार ताका स्किल्स जाय तेज्यान ताका मस्त नमने भास शिकूका म्हणून आतां पळय तूं तुगेले एम्बिशन्सांनी सांगलें बट हांव अशी निंबूचें तुमगेले फॅमिली पैकी म्हळ्यार डायरेक्ट रिलेटीव ऑर फार रिलेटीव कोणें ऑलरेडी डॉक्टर्स आसा गी ना कोणी ना बट तुका त्या विशयान कोणें गायड करता म्हळ्यार एक धैर्य की विंगड तुगेले आउटसायड द फॅमिलीचे म्हळ्यार म्हाका सपोर्ट करता मस्त जन आसा जाल्यार गायड कोणें करनी म्हाका तूं आज सांगलें पळय रेडियोलॉजिस्ट जावं का म्हूण सांगलें बट रेडियोलॉजी म्हळ्यार एक MD रेडियोलॉजी जो इवन तांत हायर DM रेडियोलॉजी बरो करूंक सीट आसूची कितले म्हणून आसा तुका एक स्टेटान DM म्हाका 2 की 4 सीट आसचे बरो MD खंय तशी जी सगळे कर्नाटका स्टेट आमी तरी वेगवेगळ्या कॉलेजान तूं 1 आनी 2 ॲड केल्यार 30 सीट आसचे बरो तेन्ना तूं खंयचे नमने एक्सलन्स प्रकट करूंक म्हळ्यार तुगेलें एज्युकेशन फिल्डान तूं म्हळ्यार तुगेलें कॉन्सन्ट्रेशन ताका संबंद पावयले नीट आबोश्याक ताका सो तितलें प्रिपरेशन तूं आज दाखोवनूच प्रोबेबली फस्ट PUC दाखोवनूच घालता तें कित्याक म्हळ्यार इट इज अ व्हेरी व्हेरी टफ कॉम्पिटिटीव फील्ड सो तुका डिस्करेज करची न्ही बट आय एम सिम्पली एडवायजींग यू दॅट यू मे बी हॅविंग सम एम्बिशन्स बट इन ऑर्डर टू फुलफील दोज एम्बिशन्स युअर एफर्ट शूड स्टार्ट फ्रॉम नाव आज दाखोवन तितले प्रिपरेशन्स तूं करता म्हळ्यार आत्मविश्वास आसू कॉन्फिडन्स फायन एक सुलाभ प्रश्न हे CV नायक हॉल म्हणटा कोतूस न्हू हे CV नायक हॉल चलासूची संस्था खंयचे म्हणून सांगू येता की हे चलासूच कोण आहे म्हणून खंयचे अंडर येता तें तुजे के मात उबारल्यार कळटा येस ओके सगळें वाजी गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा संघ मागीर एक सोडला तुवें गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा संघ रिजिस्टर्ड म्हणून RIS ते इथाय ओके धन्यवाद न्ही सो ती कोंकणीक निमगेल नाही हे चिमगेलेले ना आनी एक असो आनीक तूं सांगलें हे चला सुचे गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा संघ रिजिस्टर्ड आनी जाल्यार हांगा कोडयाला भितरी
तावडी डॉक्टर मामा तागेले ओपनिंग स्पिचां तूं सांगला ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಕಸನೇಶ್ವರ ಕೊಂಕणीचे कतीरी काम करता असं भास की संस्कृती ताजी ಕೆಲವು ನಾವು सांगू येते की समंगे संस्थेचे गव्हर्नमेंट अशा पुरो सरकार येतर अशा काय पुरो खंयचे खंयचे काम करतस काम नाही संस्थे नाव सांगल्या पुरो आता म्हळ्यार अशी कोंकणीचे वय वय कोंकणी कतीरीची विंगडना काम कर आता हांगा कोडिकला ते जी एस बी सेवा येस करेक्ट थंय कसल कोंकणी कार्यावळ पळयली तुवें म्हळ्यार थंय कसल कोंकणी कार्यावळ थंय पळयली प्रोग्राम थंय पळयली ते म्हळ्यार आतां शिकचे चेडवांक स्कॉलरशीप दिवचे नाही 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 ताका प्रश्न तो नाही कोंकणी कार्यक्रम थंय कोंकणीर उलयता नाही कोंकणीर पुरा कडेन उलयतात आमगेली मातृभास कोंकणी न्हू पुरा कडेन उलयतात कोंकणी भाशेचेर कार्यावळ जावका कोंकणी खातीर ते आतां तूं सांगिल्लें पळय तो संस्थो आतां आमगेल्या म्हणके न्हू तो गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा संघ तो एक जाती नांवार आसची संस्थो भाशे नांवार ना फरक पळय न्हू भाशे नांवार आशिल्ली संस्था तूं खंयचे गोत्ता स्वयं म्हण ताका प्रश्न तूं खंयचे आयकून व्हड न्ही ठीक आहे तूं त्या विशयात मन घालून पळय आनी मुखारपणी आमकां कळका ते आमगे लावाय भास न्हू कोंकणी आमकां ती चड ध्यान लावका आमगे चड ध्यास लावका धन्यवाद